विजय सरदेसाईन म्हटलं की गोव्यान लोक फार्मिंग करपाक चड फुडें येना. तेजे पयलीं ते आपल्या लँडान एने घेवन तो विकून बिल्डर जावपाक सोदता आनी तितून चड पयशे जोडपाक सोदता. Farmer in Goa has got all possible incentives, but the farmer doesn't want to do farming. If he converts his land to NE, he earns more, he becomes a builder overnight. Now this is also carcinogenic, cancer causing. So it became an issue. Today in Goa, the fish markets, retail fish markets are, especially in the area where I stay, are deserted. People are not coming. So we went to Union Minister Suresh Prabhu. We said Quality Control, Quality Council of India, which is under the Ministry of Commerce, that should be brought here in Goa. He has promised us this thing. Now, as and when it comes, it is all right. But till then, I myself, being in the government, I am saying that we have to ban imports. Because safety of food is an issue. Whether the food that we are consuming, is it food or is it poison? आयज मायनींग अफेक्टेड लोक जे असले विजय सरदेसाईक मेळ्ळे आनी तेंच्यांनी मायनींग स्टार्ट करपा खातीर बेगीन सोल्युशन सोदपा खातीर ताका डिमांड दिल्लो. ह्या डिमांडाचेर विजय सरदेसाईन तांकां आश्वासन दिलां की हालीं ह्या 2 दिसां भितर तो दिल्ली वयतलो आनी सुरेश प्रभूक मेळटलो. आनी विजय सरदेसाई दिसता की हेजेर एकूच सोल्युशन आसतलो तो म्हणजे अमेंडमेंट. एक असो इश्यू आहा की मायनींग समस्या गोंयाक सारकी अशी फुडें आहा, गोंयच्या फुडें इतले तेंपूच जाल्ली आसा. हांव पयलो आशिल्लो मंत्री कॅबिनेट एडवायजरी कमिटीन आसून सांगपी की आमचो पक्ष व्हेरी क्लियरली ऑर्डिनन्साच्या फावराद आहा म्हणून. आतां ऑर्डिनन्सूच तें फायनली हें जर सोल्युशन हाडटलें जाल्यार ऑर्डिनन्सा शिवाय कांय ना. आमी हें पयलीं म्हणपी आशिल्लें. हांव आनी खंयचे तरी प्रायवेट कामाक सरकाराच्या कामाक न्ही, पूण हांव दिल्ली वचपाचो आहा. हांव तेन्ना माननीय बाब सुरेश प्रभू युनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ताका मेळपाचो आहा. तोय ते ग्रूप ऑफ मिनिस्टरांनी मेंबर आहा. सो ताजे कडच्यान आज आतां जें कितें झिरकून उरलां तें क्लियर करचें हो म्हजो हें आसतलो. इट वील बी माय फोकस आनी आय वील डू इट. जर गरज पडटा की तांचे मनीस कोण तरी येवन एक्सप्लेन बी करूंक जाय, हांव तांकां फोन करून तांकां आपयलो.